आज आम्ही फोंड्या झरेश्वर शिगमोत्सव समितीचो एक वेगळोच असो हांगासर आमी रोमटामेळ पयलो. ह्या रोमटामेळान लोकविश्वासाचे स्टुडंट तशेंच आमी स्पेशल चायल्ड पयले. जेन्ना आमी म्हणटा की झरेश्वर शिगमोत्सव समितीचो हो आगळो वेगळो असो रोमटामेळ हांगासर लोकांक पळोवपाक मेळ्ळो, तेन्ना ह्या रोमटामेळा फाटल्यान कोण आसा जाल्यार देवदत्त आणि पद्मजा. सो पयलीं आमी देवदत्ता कडेन उलोवया. बरें देवदत्त, आमकां सांग कितल्या दिसांच्यान तूं ही तयारी करता आणि कशा तरेन तुवें ह्या भुरग्यांक ट्रेन केले? झरेश्वर शिगमोत्सव समिती म्हटल्यार एक नवी चाल. म्हणजे आता हांव गेल्या 10-12 वर्सान शिगम्यान इन्वॉल्व आसा. वेगवेगळ्या पथकां वांगडा नाचला, वाजयला, सगळें केलां. पूण सदांच केन्ना 8 वर्सां पयलीं हांवें जगदम चालू केल्लें पळय, तो एक नवो विचार घेवन गेल्लो की चलयांक फुडें सरची तेंच्यांका वाजोवंक दिनासले. पयलीं चलयांक आमी कोण वाजोवंक दिनाशिल्ले. सो आमी तो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केलो. अशें आमी इंडियेभर इतले शो केले, तेन्ना अशें स्पेशल चायल्ड आमकां दिसताले आनी ते इतले उमेदीन नाचताले आनी इतले फास्ट पिकअप करताले की ते म्हाका आश्चर्य वाडटालो की आमचे नॉर्मल भुरगे सुद्दां करनाशिल्ले. आनी आतां तुमी पळयलां की शिगमो उत्सवाक एक वेगळो रंग मेळ्ळा. आतां नवे नवे पथक जाता, नवे नवे भुरगे इन्वॉल्व जाता आनी रोमटामेळाचो क्रेज आसा. अशें म्हाका दिसलें की खंय तरी ह्या सोसायटीचे पार्ट आसतना ह्या भुरग्यांक खंय तरी फाटीं उरला काय असो म्हाका प्रश्न आयलो. आनी हांवें जायते रोमटामेळ पळयले, पूण खंयच्याच रोमटामेळान स्पेशल चायल्ड भुरगो हांवें नाचिल्लो किंवा वाजतालो पळोवना. सो हो उद्देश घेवन हांव लोकविश्वास स्कुला कडेन गेलो की म्हाज्या मनान एक अशी इच्छा आसा की एटलिस्ट फोंड्या तरी ह्या भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म मेळचो आनी तेंची कला सादर करपाक मेळची. ह्या उद्देशान आमी 10-12 दीस तेंची प्रॅक्टीस घेवन हें करून आयज हे सगळें संकल्पना आयला. आनी म्हाका व्हड उमेद येता की भुरग्यांनी खूब एन्जॉय केले, एक्सप्रेस केले. शिगमो गोंयचो म्हटल्यार गोंयची कला एक्सप्रेस करप. कॉम्पिटिशन आसतात पूण ते वेगळे, पूण हे एक नवे पार्ट चाल. आनी हांव अशें दिसता की अशें गोंयभर हे स्टुडंट आसा पळय तांकां इन्वॉल्व करूं जाय. आनी जायते करून गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता, चड करून सुभाष फळदेसाय सर जे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसा तेंच्या कडेन हांव मागता की ह्या भुरग्यांक खंय तरी प्लॅटफॉर्म मेळटलो जाल्यार ह्या शिगमो उत्सवान तांकां खंय तरी समावेश करून घेवपाक जाय. आनी जशें की आतां लोककला म्हणा किंवा रोमटामेळ म्हणा, तांकां एक वेगळी कॅटेगरी तेंच्या खातीर दवरपाक जाय, जे करून ते सुद्दां व्हड्या उमेदीन बाकीच्या भुरग्यां भशेन ते सुद्दां पार्टिसिपेट जावन हो शिगम्याचो साथ घेवचो. ओके, सो ह्या वर्सा तुवें सुरवात केल्या, फुडल्या वर्सा असेच चालू दवरतलो आणि जेन्ना फुडल्या वर्सा म्हणटा तेन्ना पुराय वर्सभर अशा तरेन जर तुका चान्स मेळ्ळो जाल्यार तूं ह्या भुरग्यांक घेवन परफॉर्मन्स बीन कितें प्लॅन केला? हय हय, आतां ही फक्त सुरवात, पूण तेंचो तो जोश आनी तेंची ती एनर्जी पळयले जाल्यार आमचे असले सुद्दां तरणाट्यांक ते खंय तरी फाटीं दवरता. ते इतले फास्ट पिकअप करता आनी इतले बरे तेंगेले हे आसा आनी ते डेडिकेशन तेंचे आसता ते 100% दिता. हे म्हाका एक नवो अनुभव एक्सपिरियन्स करपाक मेळ्ळो. आमी पळयता की तुमच्या ढोलताशा पथकाक सदांच वाव मेळटा. आयज वेगळेपण तितून आमकां पळोवंक मेळ्ळें. तुमी वेगळ्या तरेन हांगासर भुरग्यांक ट्रेन केले. सो कशा तरेन हे मॅनेज केले तुवें स्वता? कारण आमी पळयता की तुमचो पयलो असो ग्रुप आशिल्लो जो अशो पुणेरी ढोलताशा पथकान गोंयान नामना जोडलेली. सो कशा तरेन हांगासर तयारी करतना तुमकां कितें डिफिकल्टीज जावं कितें तुमकां एक वेगळेपण जाणवलें? ह्या भुरग्यांकडे बरें मातशें लक्ष दिवचें पडटा चड कंपेर टू नॉर्मल. बट कशें आसा की भुरगीं पिकअप रोखडी करता आनी तांकां उमेद जी आसा पळय ती कंपेर जर आमच्या भुरग्यांक नॉर्मल भुरग्यांक करत जाल्यार तेंच्या पेक्षा चड आसा. आनी आमी जेन्ना प्रॅक्टिसेक बी गेली न्ही जाल्यार ती आमच्या पयलींच रेडी आसताली. तांचें तें डेडिकेशन आसा आनी तांचे ग्रास्पिंग पावर सुद्दां खूब बरी आसा. आमी आतां म्हणटात डिसेबल्ड स्पेशल किड्स, पूण तशें ना. ते तांकां त्यो तांच्या बरोबर रावन पळयत न्ही जाल्यार म्हाका खूब वेगळो एक्सपिरियन्स आयलो जे अजून पर्यंत म्हाकाय खबर नाशिल्लें. दीस वॉज अ फर्स्ट टायम. खूब खुशी भोगता म्हाका की हे आज जालें म्हणून.